आतां ह्या वर्साक तुमी परीक्षेचो पॅटर्न थोडोसो बदललो आनी तो खूब प्रभावी जालो अशें खूब पालकांचें म्हणणें आसा, विद्यार्थ्यांचेंय तशें मान्य आसा. ह्या वर्साची परीक्षा सर वेगळी कशी आशिल्ली बाकीच्या वर्सां परस? अगदी सर 2020 आमी एग्जाम घेतली, रिजल्टय डिक्लेअर केलो. पूण हे जे कोविडाचें सिच्युएशन आसा पळय तें कोविडाचें सिच्युएशन तशें दवरलें. ऑनलायन क्लासीस कंटिन्यू उरले आनी 21 अशी सिच्युएशन आयली की ती 21ची एग्जाम जावंच शकना. म्हणजे पूर्ण भारतभर जगभर अशें लॉकडावन चालूच आशिल्लें अशें. कोविडाचो प्रसार खूब व्हडल्या प्रमाणात जाला आनी मागीर 21ची सगळी आमची तयारी जाल्ली. सगळी सेंटर्स आमी ओपन केली, सगळे प्रिंटींग सुद्दां आमचें सगळें रेडी आशिल्लें. आणि सरकारान म्हणजे सगळ्यांनी ठरयलें की बऱ्याचशा बोर्डांनी सुद्दां ठरयलें की एग्जाम ही घेवप ना भुरग्यांच्या हेल्थाक लागून, भुरग्यांच्या सेक्युरिटीक लागून किंवा एग्जामिनेशन पर्सनल जे आसतले तांच्या सेक्युरिटी लागून एग्जामी घेवप ना. सो 21 आमी ती एग्जाम बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंटाचेर घेतली. म्हणजे 10वेच्या भुरग्याक 90चे मार्क्स इंटरनल आनी 10वेक ताजे इंटरनल मार्क्स कितें पडले त्या बेसिसचेर केली ती. आनी 12वेक मागीर 10वी, 11वी आनी 12वेचे इंटरनल अशा हेचेर केलें. आनी त्याच वेळार जेन्ना तो फॉर्मुला काडलो म्हणजे आमी फॉर्मुला हो ठरयलो त्या वेळार म्हज्या तकलेंत कितें आशिल्लें की आतां 21ची एग्जाम ही आमी इंटरनल एसेसमेंटाचेर करता आनी हें करता म्हणसर म्हजे कडेन जून आयलो. म्हणजे फुडलें वर्स आतां फुडल्या वर्साक हांव कितें करतलो हो म्हजे कडेन प्रश्न आसलो. म्हणटकच हांवें 21 त्या वेळार हांव सेक्रेटरी आसा आनी 21 आतां कशें म्हणजे 21चो रिजल्ट जायत आयलो. 21 तेन्ना इंटरनल असेसमेंटाचेर तो रिजल्ट जालो. आतां 22 आतां कितें करपाचें आमी? 22चे आतां कशें करतलो काय म्हणटकच आमी ठरयलें की ना ती टर्मिनल सिस्टम म्हणटकच 50% पोर्शन जो आसा तो पयल्या टर्माक जातलो आनी 50% जो आसा तो सेकंड टर्माक जातलो. अशें हें जुनांतूच आमी तें केलें. म्हणजे 21 हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो फेब्रुवारी 8, 2021 हांवें चार्ज एज अ चेअरमॅन म्हणून घेतलो. तेन्ना म्हजे कडेन यक्ष प्रश्न कसलो की 2021चो रिजल्ट बेस्ड ऑन इंटरनल तयार करप आनी 2022ची तुवें फुडली आतां फुडें तुजे कडेन कितें फिचर आसा, फुडें कशी स्कीम केल्या ती करप. आनी जवळ जवळ जुलय एंडाक दुसरी स्कीम आयली जातूंत आमी टर्मिनल सिस्टम इंट्रोड्यूस केली. आनी टर्मिनलांत 50% पयल्या हेका आसतलो, 50% दुसऱ्या हेका आसतलो. आनी 50%क आमी कितें केलें की पयल्या टर्माक सगळे जे क्वेश्चन्स आसात ते मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन, सगळ्या पेपरांनी मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन जातले. थोडे लँग्वेजीस 1-2-3 लँग्वेजीस आसात तातूंत मात्र आमी तांकां मॅन्युअली म्हणजे थोडे एक लेंग्थी आन्सर्स आसतले किंवा 2 मार्काचे आन्सर ते करेक्शन करपाक म्हणजे मॅन्युअली बरोवपाक दिले. पूण इट वॉज ऑल्सो म्हणजे हो सुद्दां प्रयत्न म्हणजे दोनूय एग्जामी 10वेची आनी 12वेची पयली एग्जाम जी आसली ती मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाचेर आनी दुसरी आतां जी आमी एप्रिलाक करता ती सब्जेक्टीव आसा. ती उरलेल्या 50%चेर आसली. आमी एक फॉलो केलें हांगा की जो कर्टेल पोर्शन आसा म्हणजे जो 28% किंवा 30% जो पोर्शन आसा न्ही तो तसोच दवरलो आनी हे दोनूय एग्जाम म्हणजे 22ची एग्जामीक केल्ले आसा.